नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. बीजेपीच्या राजवटीत सेंड माफियाक अच्छी राते. पेडण्या शेतकऱ्यांचे सणकले. न्हंयो पोखल्यो, शेताक काबार. पुलीस अधिकारी दिसून कुड्डे. मध्यरात्री प्रुडंटाचे ऑपरेशन सेंड माफिया. कुजिराबामुळे स्कूल कॉम्प्लेक्सात दुसरे वर्ष सुरू. एकाची जाली 3 स्कुलां. ना धड बसी, ना सारकी उदक, ना ट्रॅफिक मॅनेजमेंट, ना एक्झिट. सरकाराचे प्लान कागदार. कुटबंड वोटवाल्यांचे समिती वेल्यान पेटले. 2 समिती करून निमणे वाद मिटयलो. 4 वरां मारामारी बोवाळ. निमणे 2 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 2 महासचिव, 20 मेंबर. फोंड्या ढवळी एक्सिडेंटात तरणाटो गेलो. बायपासार ट्रकाचो स्कूटरीक धपको. मूळ महाराष्ट्रातले सांगलीचो 35 वर्साचो विठ्ठल करंजवाडीकार गेलो. ड्रायव्हराक धरलो. शापोरा रिव्हर फ्रंटा आड वातावरण तापता. सरकारान कापासदार असल्यार प्रकल्पाचे काम सुरू करूनच दाखोवचे. नुस्तेकार शेतकारांक घेऊन विरोधकांची चॅलेंज. सांगेर वादग्रस्त वाणी एग्रोन परत घालो. कन्सेंटाक अर्ज. फाटले कन्सेंटाचे कोफू जावं. ग्रीन एक्टिव्हिस्टांची कन्सेंटाक चॅलेंज दिवपाची तयारी. आणि जीसीएच्या आमसभेक लायफ मेंबर भायर. गेटी भायर बोवाळ. घोषणा. फ्रॉडाचे चौकशेक जीसीएची भितरले भितर समिती. मेंबर म्हणटात फ्रॉड पॉक करपाचो प्लान. खबरो विस्तारान. सेंड माफिया रातची चोरयां रेव काडटा. प्रुडंटाक दिसता, पुलिसांक दिसना. बीजेपीच्या राज्यात सेंड माफियाक अच्छी राती म्हणून पेडणेच्या शेतकारांच्या सणकलां. 30-40 होडयो वजरे पुलापोना रातच्यो बिनधास्त रेव काडटात. लोक म्हणटात रेवेच्या माफियांक अधिकारी आनी पुलिसी सामील. सगळें चल्लां खुद्द पर्यावरण मंत्र्याच्या मतदारसंघात. रेव माफिया, पुलीस आनी सरकाराचे नेक्सस एक्सपोज करपी प्रुडंटाचे ऑपरेशन सेंड माफिया. हालीं सगळेच शापोरा न्हंयच्या जिवार उठल्यात. टुरिझम वाले धरून सेंड माफिया मेरेन. वजरे, तळण आनी मेणकुरे गांवां मदली ही शापोरा न्हंय आनी ही रेव माफियांची वडी. शेदवारा मध्यान रात हुपून सादारण देड जाल्लें आनी थंयच्या कांय जागरूक शेतकारांचो प्रुडंटाक कॉल आयलो. प्रुडंटाची टीम मध्यान राती टॉर्च आनी कॅमेरा घेवन ऑपरेशन सेंड माफियाक भायर सरली. एके व्हडेंत बसली आनी शापोरा न्हंयतल्यान राती देडाक सोद सुरू जालो. थंयच्या शेतकारांनी प्रुडंटाक घेवन त्या भिन्न काळखांत सेंड माफियांच्या कर्माचेर कसो लख उजवाड घालो पळयात. पुलीस, सरकार, खण खातें एकाच झटक्याक सगळे एक्सपोज. अडेच झाले आणि हे डेली रातचे असे 20 ते 30 कॅनल येतात आणि सारखे सायडीन येऊन सारखे न्हंयचे गाडीचे कुशी घेऊन सगळे हे काढतात, रेंव काढतात. आणि इतले कंप्लेंट करून सुद्धा आजपर्यंत कोणी त्याचेर ॲक्शन घेवना. शेवटी आमकां नाविलाजान हे मिडियाक हाडून हे सगळे दाखोवचे पडले. इवन सगळे इंडस्ट्रीज मायन्स, कलेक्टर्स, पुलीस स्टेशन्स, डेप्युटी कलेक्टर्स, सगळे जे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसा सगळ्याच डिपार्टमेंटाक आमी कंप्लेंट्स करून मोकळे जाल्लेले आसा. कोण खंयचेच ऑफिसांनी खंयच्याच डिपार्टमेंटान अजून पर्यंत तेचेर ॲक्शन घेवना. लोकांच्या उल्याक पुलीस ओदिना. कारणाय तशींच. सगळ्यांक खबर आसूनय कोणाकूच खबर ना. सगळोच काळोख. सरकारी आनी पुलीस अधिकारी माफियांच्या धंद्यात. पुलिसांक बीन फोन केल्लो. आता कितें जालें? पुलीस कितें सांगतात तुमकां? पुलिसांक कंप्लेंट केला पूण पुलीस प्रत्येक फावटी आमकां येता ते सांगतात पूण हे ना अवेलेबल ना, खंयचे मोटर बोट अवेलेबल ना, खंयचे गाडी अवेलेबल ना, असं सगळे प्रत्येक फावटी हेच कारणां सांगून सोडटात. आयज तुम्ही पुलिसांक फोन पुलिसांनी कितें सांगलें तुमकां? आता फोन केला तेन्ना हेणे सांगला की आमकां हे ना म्हणून, ऑपरेटर ना म्हणून. पोस्टल पुलिसांनी ऑपरेटर ना आणि आमचे पेडण्याच्या पुलिसांनी सांगला पोस्टल पुलिसांक सांगात म्हणून. खूप कंप्लेनी केले. पेडण्या बी कांयच एक्शन घेयना, कोण घेयना. मातशे गेल्या बरोबर मातशे येतात आनी
रॉबर्टाक तर 25 फावटी आपण काज एक्शन जावना. पोलीस कर्मचारी राव काडटात, सरकारी कर्मचारी राव काडटात आनी हांगा दादागिरी करतात. बारीक बारीक शेतकरी काज भियातात हांकां. याच्यापैकी 2 पोलीस असतात ते भितर डायरेक्टली इन्वॉल्व झालेले असतात आणि ते स्वतः भितर बिझनेस केलेलो आसा. सो पेडणे पोलीस स्टेशनाक आमी कितले तरी वेळा कंप्लेंट करून किंवा तांकां फोन करून सुद्धा तेंच्यांनी अजून हेचेर तर कांय एक्शन घेवना. पुलिसांक लोकांचे कोद ना म्हूण प्रुडंटान रातचो सुमार 2 पेडणे पुलिशेक फोन मारलो. थंयच्यान जाब आयली कोस्टल पुलिसांक कळ्यात. बीजेपीच्या राज्यात पुलीस आनी कोस्टल पुलीस कितले लाचार जाल्यात आयकयात. हॅलो 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 सर. हय सर, कितें जाणा हांगा न्ही वदरे सायडीन सांगवा थंय न्ही रेंव काडटात रातची. पावपाचें कशें पयलीं म्हाका सांग. कितें सर? हॅलो सांग कितें म्हणटाले? सांग कितें जालें म्हणटा तूं? ना थंय रेंव काडटात म्हणटा रातची. सांगवा वाडा थर्मास पुलाक शिगूत. तुम्ही कितें करूं शकता? ह्या टायमार आय कॅनॉट सेंड बोट. रातची आतां धाडूं शकना बोट. ओके कित्याक इतली वयचीच ना ती फायटन बोट आहा. ओके लोकल पुलिसांक कळयलें तुमी? आमी लोकल पुलिसांक कळ्ळें, तेंचे तुमचे नंबर दिले. खुबशे पुलीस मायन्स डिपार्टमेंट आसा. मायन्स डिपार्टमेंट आमी धरता तेन्ना मायन्स डिपार्टमेंटाक कळयता. ओके लेट लोकल पुलीस इन्फॉर्म मायन्स डिपार्टमेंट. हां ह्या ओके. तुम्ही काय करू शकना सध्या? टायमार करूं शकना. म्हाजे कडेन मॅनपॉवरूय ना तितली आनी कांय ना. ओके ओके थँक्यू सर. घडणूक थळार प्रुडंट पावला म्हूण कळे उपरांत पेडणे पुलीस फातोडेंक वजरे पुलार पावले. तो मेरेन प्रुडंटाचो उजवाड पळोवन सगळे माफिया व्हडी घेवन फुज्यो. ह्यो रेंव काडपी कामगारांच्यो खोपी, ह्यो रेंवकार माफियांच्यो गाडयो, 2 व्हिलर, ट्रक ही रातची व्हड्यांनी काडिल्ली रेंव. व्हड्यांचे आनी गाडयांचे नंबर पुलिसांनी नोट केल्यात. त्या नंबरांचे फुडें कशें कितें जातलें तें माफिया आनी पुलिसांकच खबर. शेतकार स्वता म्हणटा ते बीजेपी वाले, मात बीजेपीच्याच सरकारात तांकां वाली ना. आतां ते चल्ले ग्रीन ट्रिब्युनलांत. सगळी जमीन कोसून गेल्ली आहा. आमचे लुकसाण भरपूर जालें. माडाची झाडां न्हंयचे कुशीची भरपूर लागता ती कोसून गेल्ली आहा. आमी भाजप कार्यकर्ते आनी भाजप सरकारान हे भाजप शेतकारांचे हो अन्याय जाता हे सामकें खंत दुर्दैवाची गोष्ट. तेन्ना हेंचे सारकी एक्शन घेवची आनी आमी लवादा कडेन हेंचे कंप्लेनी करतले. आनी कोण सरकारी नोकर आहा न्हू तेंचे सरकारान कडक कारवाय करची अशी हांव विनंती करता. आणि हे जे रेती काढणारे जे माफिया आसात हे सगळे सरकारी यंत्रणेचे सुद्धा त्याचा काय दुरुपयोग करून हे करतात. रेव धंदो त्यांचे चालूच असता. मुख्य बाब म्हणजे काय असा तर गव्हर्नमेंटची सगळे रिस्ट्रिक्शन असून 100 मीटराची रेती काढली असून सुद्धा त्यांच्याकडे प्रत्येकाकडे 15-15, 20-20 मीटराचे रेतीचे असतात आणि त्याच्यामुळे गव्हर्नमेंटाच्या याच्यावर काय कंट्रोल ना. गव्हर्नमेंट फक्त सरकार हे फक्त गरीब लोकांक फसवपाचे काम करता. आणि आज जर सरकार याच्यावर जर ॲक्शन जर घेना जाल्यार सरकार कसलेच कामाचे ना. आणि अल्टिमेटली कन्सर्न जे हेचे मिनिस्टर असतात किंवा कन्सर्न जे एम एल ए आसा हे एरियेचे ते भितर इन्वॉल्व आसा अशें आमकां दिसता. कारण त्याच्यावर आजपर्यंत तर काय ॲक्शन जायना. सरकार ग्रीन ट्रिब्युनलाच्या नांवान बोवाळ मारीत आसता, पूण चूक कोणाची? रेंव काडपाक पावसांत 4 म्हयन्यांची बंदी, ते भायर रातची तर रेंव काडपाकूच मेळना. परमिटात सगळ्यो अटी स्पश्ट. रेंव जप्त करतले, एक्शन जातली, सगळ्यो शिटकावण्यो कागदार. सरकार माफियांच्या बॉल्सांत. शापोरा न्हंयचे देगेर तळणां, ओजरे आनी मेणकुऱ्या न्हंयच्यो धोडो कोसळत असतात. फाटलीं 4 वर्सां हें अशेंच चल्लां. पर्यावरण मंत्र्याच्याच मतदारसंघात चल्ला म्हूण हुस्को चड. शेतकारांनी दीस रात एक करप, मात अच्छे दिन सरकाराक, सेंड माफियांक अच्छी राते. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.